नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. आयतारा आसनोड्या मोटारसायकलीचो राखणे वंटीक धपको बसून अपघातात 48 वर्साचो रायडर मिलेश नायक सोंपलो. तो खंय थळावो पंच. मजगती आक्षे मोटारीचो टू व्हिलरीक धपको. 66 वर्साचो रायडर अलेक्सा वालिस सोंपलो. फाटल्या 12 वरांत 2 अपघात डॉग सोंपले. नमस्कार. काल अस्नोडा हांगासर एक फेटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. अस्नोडा पंचायत निलेश नायक हो अस्नोडा सायडीन ट्रॅवल करतालो आनी हो एक स्पिडीन आसलो अशी आमकां म्हायती मेळटा. आनी बुलेट चलयतना बुलेट चलयतना तो ताबो गेल्लो आसा, आउट ऑफ कंट्रोल गेल्ली आसा आनी सायडीन एक भिंत आसली आनी भिंतीचेर मारिल्ली आसा आनी मारतकूर तो इंजर्ड जाल्लो आनी बुलेटीचे जो टायर आहा तो ट्विस्ट जाल्लो आनी जो जॉकअप्सर आहा ते फुटिल्ले आसात आनी थंय जे रस्त्यार जे लोक आसले आनी ते लोकल्स तेंच्यांनी ताका सोमतो हॉस्पिटलान दाखल केलो. त्या हॉस्पिटलान पावतकूर डॉक्टरान ताका ब्रॉड डेथ डिक्लेअर केलो. तसोच दुसरो आनी एक सकाळी फुडें एक्सिडंट जाल्लो तो दुसरो आसलो तो आक्षे हांगा. आक्षे तातूंत एक 66 वर्साचो आलेक्स वालिस म्हणून एक जो स्कूटर चलयतालो. मेळटा ते म्हायती प्रमाण हो एक्सिडंट स्कूटर आनी कारा मदीं जाला. जी स्कूटर गोवा वेल्ला सायडींतल्यान जी वेर्णा सायडीक वयताली आनी गाडयेन ताका एक 4 व्हिलर आसली. ताका रॅश एंड नेग्लिजन्स जे करून कित्याक गाडी स्पिडीन आसली आनी हाडून तेजेर ठोकली आनी ठोकून तो आलेक्स आहा तो जमनीर पडलेलो आनी ताका खूब ग्रिवेन्सीस जाल्ली. तेज्या मागीर ताका शिफ्ट केलो GMC आनी तेन्ना सांजचो ताका डिक्लेअर डेथ केल्या. हातूंत दोग जाणांक कालच्या दिसाक गेल्या 12 वरांनी दोगांकू ह्या हितून मरण आयल्या. स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी. 9वेचे भुरगे रिजल्ट ये मेरेन रावचे नात. ते एप्रिलांतल्यान 10वेक बसतले. जर एखाद्रो भुरगो फेल जालो जाल्यार 10वेचो अभ्यासक्रम चालू आसतना सप्लिमेंटरी परीक्षा दिवन 10वी सुरू आसतना पेपर सोडोव येता. शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार हेड ऑन. नो डिटेक्शन पॉलिसी आजून मेरेन पुराय तरेन स्क्रॅप जावना. ते विशींच्यो गायडलायन्स NCERT धाडटली. गोंयांत एप्रिलांत गरमेक लागून क्लासी फक्त 11:30 मेरेन. शिक्षण सचिवाची माहिती. एक जो प्रश्न येता तो म्हाका दिसता की कॉन्सेप्च्युअली आय थिंक नाव एवरीबडी इज क्लियर व्हाय एप्रील इज बेनिफिशियल. की ह्या वर्साक हे इतले ताकतिकेन करपाचे कित्याक थारायलें हे फुडल्या अकॅडमीक इयरासान कित्याक करपाचें थारायलें नाका म्हणून. या हातूं भितर जेन्ना पळय हो प्रश्न आयलो खंयच्याय शाळां भितर जर तेजो कितें तांकां डिफिकल्टी येतल्यो काय कितें हाजेर जेन्ना आमची चर्चा जाली तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की विशेश डिफिकल्टी येवपाक प्रश्न ना. थोड्यांचो असो गैरसमज जालो की 9वेक डिटेन्शन पॉलिसी आशिल्ल्यान 9वेची कितें हें कामण की 9वेचो भुरगो बाबा 10वेक बसलो एप्रील 1 म्हयनो ताणें केलो आनी मागीर रिजल्ट केन्ना तयार जातलो असो एक खूब एंड ऑफ एप्रील तयार जातलो. रिजल्ट एंड ऑफ एप्रिलाकच तयार जातलो. रिजल्ट पयलीं तयार जावचो ना किंवा रिजल्ट तुमी ह्या वर्साक न्ही सदांच असोच. हय फुडल्या वर्साक रिजल्ट एप्रिलाकच तयार जातलो. ओके. सो अकॅडमीक इयर एप्रिलाच्या सुरवातीक सुरू जातले. तेच सांगता. समजा तो 9वेक फेल जालो जाल्यार ताका सप्लिमेंटरी एग्जाम आसतली जुलय म्हयन्याक. तो जुलय म्हयन्याक सप्लिमेंटरी पास जालो जाल्यार ऑटोमॅटिकली तो 10वेकच बसतलो. समजा तो फेल जालो सप्लिमेंटरी एग्जामीक जाल्यारय तो 10वेकच बसतलो आनी तो टर्म दवरतलो 9वेचे आनी 10वेचो परीक्षाय दितलो. फक्त तेजो 10वेचो रिजल्ट ऑन होल्ड उरतलो जो पर्यंत 9वी क्लियर करना तो पर्यंत. दुसरो जो प्रश्न आसा तो आमी डिटेन्शन पॉलिसीचे आयल्या म्हणून विचारता कारण हो म्हाका दिसता पालकाच्या तकले आतां प्रश्न घुंवपाक लागला. कारण युनियन कॅबिनेटान डिसिजन घेतला की ते नो डिटेन्शन पॉलिसी विड्रॉ करता म्हणून. आमची पॉलिसी राज्यांतली कितें आसतली? नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भितर अशें म्हणलां की 5वेक आनी 8वेक की कॉम्पिटन्सी बेज एग्जाम जावपाक जाय आनी जर भुरग्यांनी ती कॉम्पिटन्सी एचीव केला तो पर्यंतची जाल्यारूच तो मुखार वतलो ना जाल्यार ताका रिपीट करचें पडटलें. हें म्हणिल्ल्यान आनी RTEचें हें जें प्रोविजन आसा नो डिटेन्शन हे दोनी कॉन्फ्लिक्ट जाताले म्हणून RTEतले तें प्रोविजन सद्याक काडलां. हेजे अर्थ नो डिटेन्शन पॉलिसी आयची तारखेक एकदम स्क्रॅप जाली अशें न्ही. ताज्या संदर्भांतल्यो गायडलायन्स आतां NCERT धाडटल्यो. म्हणजे जशें आमचे खातीर आतां जस्ट फॉर कॉमन मॅन्स अंडरस्टँडिंग 10वी आनी 12वी आमचे खातीर खूब म्हत्वाचें जाता
कारण करियराच्या दृश्टींतल्यान हाच्या दृश्टींतल्यान तशें आतां घडये 5वी आनी 8वी जातली. बरोबर हे सारकें तशी आतां 5वी आनी 8वी जातली. हय. आतां ती कशी जातली हय, ते ह्या guidelines संदर्भात कळटले. आतां गायडलायन्स येतले. हय, एप्रिलाच्या बाबतींत एक द टिचर्स असोसिएशनान मुद्दो काडलो की अवर वेदर इज नॉट कंड्युसिव्ह फॉर स्टुडंट्स टू अटेंड क्लासीस म्हणून. हाजे कडेन तुमी कशें पळयता? आतां कशें आसा की वेदर म्हणटा तो असो प्रश्न आसा की गोंयाक समजा जर एप्रिलाक कंड्युसिव्ह न्ही म्हणटा आमी आनी जुनाक चड पावस पडटा तेन्ना ते कंड्युसिव्ह जाता अशें ना न्ही. मग वेदर हें अशें आसा की आतां म्हाका थोड्या जाणांनी हें घातलो, थोड्या जाणांनी मेसेज घातल्यो खरें मार जुनाक एक्चुली खूब पावस पडटा, एक्चुली गोंयाक जुनाक दिवपाक जाय म्हण हें इंडिविज्युअल प्रत्येक जुलयाक दिवपाक जाय म्हण तेतून पावस चड पडटा म्हण गोंयाक. पण हें प्रत्येकाचें इंडिविज्युअल ओपिनियन जालें. सिस्टम तशी चलपाक शकना म्हणटा. सिस्टम तशी चलपाक शकना. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार आमी मुद्दाम तो लक्षांत घेवन एप्रिलाक थोडे गरमी आसता म्हणजे हें लक्षांत घेवन आमी एप्रिलाक म्हणल्यार 11:30 वयर तुमी दवरनाका म्हण. तें सांगपाक फाटलें कारणूच अशें की तेन्ना इल्ली गरमी चड जाता गोंयांत. लाडली लक्ष्मी येवजणेचे फाटल्या 3 वर्सांत वट्ट 4,311 अर्ज ह्युमन अँड चायल्ड खात्याकडे पेंडींग आसात. जुलय 2024 पयलीं सगळे पेंडींग अर्ज क्लियर करपाचे सरकारान विधानसभेत उतर दिल्ले. ताच्या उपरांत आता 7 म्हयने जाले तरी अजून अर्ज पेंडींग. वर्सुकी 8 लाख मेरेन येणावळ आशिल्ल्यांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटा. वार्षिक येणावळ 3 लाखा सकयल आशिल्ल्या चलयांक लग्नाक सरकारा कडच्यान 1 लाखाची आर्थीक मदत दिवपा खातीर 2012 पर्रीकर सरकारान लाडली लक्ष्मी येवजण हाडिल्ली. ताच्या उपरांत वर्स 2022 सरकारान वार्षिक येणावळ वाडोवन 8 लाख केली. पयलीं लग्न जावच्या पयलीं चलयांक ह्या येवजणेक अप्लाय करपाक मेकळीक आशिल्ली. मात 2022 उपरांत फक्त लग्न जाल्या उपरांतूच ह्या येवजणेक अर्ज करपाक मेळटात. ह्या येवजणेच्या फाटली 3 वर्सां वट्ट 4,311 अर्ज ह्युमन अँड चायल्ड खात्याकडे पेंडींग आसात. खात्याचो डाटा सांगता लाडली लक्ष्मीचे पयशे दिवपाक तुमचे कडेन पयशे जर ना जाल्यार रेव्हेन्यू सरप्लस बजेटान कसले कितें उलयता तूं आतां सांग आतां. बाब विजय सरदेसायांचे उल्लेख केला. हांवें हे मिटींग कमिटीची घेता, सेक्रेटरी बसल्या, सेक्रेटरी घेवन डायरेक्टराक घेवन मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून हांवें ते सगळे कोणाची एप्लिकेशन पेंडिंगा अप्रूव करून हांव धाडून दिता. तो अश्युरन्स दिता जे पेंडींग एप्लिकेशन्स आहा हे असेंब्ली सेशन काबार जावपाचे पयलीं आमी ते कमिटीक मिटींग घेवपाक लायता आनी अप्रूव करपाक लायता. जुलय 2024 ह्या वर्सा असेंब्लीत एक विशय हाडलो तो म्हणल्यार जे मार्मगांवचो आमदार आसा संकल्प आमोणकर हांच्यानी प्रश्न उपस्थित केलो की लाडली लक्ष्मीचे पयशे टायमार मेळना म्हणून. ताच्या उपरांत WCD चे मंत्री आसा आमी हे पयशे आहा ते बेगींतल्या बेगीन पास करून दिता अशें तेंच्यानी आश्वासन दिल्लें. पूण आतां आमी आहा ते 2025 आनी अजून देखील 4,311 जे हे आसा अर्ज आहा ते पेंडींग आसा. ताच्या भायर 16,000 प्लस अनमेरीड जी चलयांनी एप्लाय केला त्यांची सध्या त्यांच्या अकाउंटात जमा जाला. बट टोटल पळोवपाक गेल्यार 20,000 लोकांचे निधी पेंडींग आसा. सो अशा तरेन सध्या म्हणटा ते 4,311 हे अर्ज अजूनही पेंडींग आसा. WCD मंत्र्यान उत्तर दिल्ले की आपण बेगीतल्या बेगीन हे जे अर्ज पेंडींग आहा ते आपण क्लियर करतलो म्हणून. तरी देखून 7 महिने झाले 2025 लागले अजून देखून 4,311 जे पेंडींग अर्ज आहा ते अजूनही पेंडींग आसा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार करपाक गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि गोवा आपाचे फुडारी दिल्लीत. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हरीश खुरानाच्या प्रचार सभेत वांटो घेतलो. जाल्यार बाणावलेचो आपाचो आमदार वेन्झी विएगस मेहरावलीत आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराच्या प्रचार सभेक वांटेकार जाला. गोंयचो आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकार दिल्लीत प्रचाराक. विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर गोंयचे राजकीय फुडारी दिल्लीत पावल्यात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत भाजपाचो उमेदवार हरीश खुरानाच्या प्रचार सभेत वांटेकार जाल्लो. आता आमची MP दिल्ली आसात आणि त्याच बरोबर मुख्यमंत्री स्वतः आज आणि म्हणजे काल जे दिल्ली आशिल्ले ते प्रचाराक गेल्ले आसा. ताच्या पयलीं जे गेलेत तांच्यांनी आमचे जे काही भाशीक लोक आसतले किंवा आमचे ज्या ज्या जाग्याचेर आमदार खंय तरी मराठी भाशीक किंवा कोंकणी भाशीक अशे हे आसा त्या जाग्याचेर तांच्यांनी वचून प्रचार केल्लो आसा. आता मुख्यमंत्री सध्या दिल्ली आसा आनी खासदारी दिल्ली आसा. बरे तरेन ग्रास रूट पर्यंत सकयल स्तरा पर्यंत चालू आसा आणि ट्रायंगुलर लढत थंय चालू आसा आणि पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी निश्चितच जिखतली. जाल्यार आम आदमी पक्षाचे गोंयचे फुडारी दिल्लीत प्रचारा खातीर गेल्यात.
क्रूज सिल्वा, वेन्झी विएगस आणि गोंयचो आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकार लेगीत आपाच्या उमेदवारांच्या प्रचाराक. दिल्लीत परत आम आदमी पक्षूच वेंचून येतलो अशें अमित पालेकार म्हणटा. दिल्ली इलेक्शनाचो जो प्रचार चल्ला तो फाल्यां सांज मेरेन सोंपतलो. गोंय आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे हांव बाब आमचो इंजिनियर बाब क्रूज सिल्वा, बाब वेन्झी विएगस हांच्या खाला वेगवेगळ्यो टिम्स दिल्लीन प्रचाराक काम करता, प्रचारान गुंतला, प्रचार करून थोड्यो आयिल्ल्यो आसा. फाटलो म्हयनोभर जाले आमी ग्रुपांनी वेगवेगळ्या ग्रुपांनी वचून दिल्लीन प्रचार केलो, वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिल्लीन प्रचार केलो, सभा अटेंड केल्यो, डोर टू डोर कॅम्पेन केली आनी आमी पळयलें की जो आम आदमी पार्टी पक्षा खातीर लोकां मदीं जो विश्वास आसा, उत्साह आसा आनी ज्या तरेचें वातावरण आसा तातूंतल्यान म्हाका दिसता 100% 8 तारीख जेन्ना रिजल्ट येतलो, 5 तारीख इलेक्शन जावन 8 तारीख जेन्ना दिल्ली इलेक्शनाचो रिजल्ट येतलो तेन्ना आमी आम आदमी पार्टी पक्षाचे बाब अरविंद केजरीवाल हांच्या खाला दुसरें सरकार परत एकदां तिसरे फावटी परत एकदां सरकार येतलें हाच्या बद्दल कोणाकच डावट आसपाक जायना. आम आदमी पार्टी 8 तारीख परत सरकार येतली हाच्या बद्दल म्हाका तरी दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रेल्वेत बॉम्ब आशिल्ल्याचो हॉक्सकॉल करपी मल्लिकार्जुन पेडणेकार आणि अविनाश पेडणेकार निर्दोश, सांगे JMFC कोर्टाचो निवाडो. 5 जानेवारी 2016 रेल्वेत बॉम्ब आशिल्ल्याचो हॉक्सकॉल केल्ल्याचो दोगांचेरूय आरोप आशिल्लो. कॉल आयिल्ले सिम कार्ड मल्लिकार्जुनाच्या तेन्नाच्या घरकान्नीच्या नांवार आशिल्ल्याचे पुरावे दिवंक कुळ्या पुलीस फेल जाल्ल्यान दोगूय निर्दोश. काय घटना खबरूच ना, कांयच ना. हॉक्स कॉल कोणी केलो, हें केलो ते पुलिसान सारको त्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेशन करून तेणी करूंक जाय आसलें न्ही तें. आनी मोबायल बी आमचो न्ही, सिम कार्ड बी आमचो न्ही. केले म्हणले बरोबर आमी तितूंतल्यान निर्दोश सुटले. कशें आतां आमी टाय ना तितून म्हणून एक आमच्या मनाक हें जालें, एक सत्याचो न्याय मेळ्ळो, सत्यान आमकां न्याय मेळ्ळो अशें आमकां दिसून आयलें. 9 वर्सां लागली तुमकां? 9 वर्सां लागली, सारकी 9 वर्सां लागली. पळय आतां पळय जेन्ना आतां खरो आमकां सत्य न्याय मेळ्ळो ते सत्य जे दुनिया समोर कटलेच न्ही तें कितें आसा ते हकिकत कटले. त्याच बरोबर पुलिसान ते सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आसलें न्ही. सो तुम्ही म्हणटा पुलिसाच्या चुकी लागून तुमकां पुलिसाचे तेणी सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आसलें न्ही. हकीकत कितें आसा, हांव जेन्ना कामां आसता, मनीस कामा वयल्यान सुटोन येता, तो टायमींग पळोवंक जाय आनी काही गोश्टी तितूंतल्यान ते पुलिसान समोर हाडूं ना. ती मेन म्हणजे ती हांव एक बायले वांगडा लग्न जालो कुळ्या, तेच्या मोबायलाचेर कॉल आयलो आनी तेच्या कडल्यान तेणी पुलिसान सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करून घेवंक जाय आसलें, पण तेणी करून घेवना. सारकें करून घेवना. ते आमकां काय तेच्या बद्दल काय आयडिया ना आनी ह्या पद्दतीन तेणी पुलिसान हें करून आमकां सारकें अडकून दवरलें. 9 वर्सां तुमी 9 वर्सां जालें. 9 वर्सां हांव कोर्टाक येवप वचप चालू आसलें. हांव खंय पुलीस स्टेशनां कितें कामां बी वयतालें न्ही, ते तेन्ना मागीर आमचे वयर फायल काडप की तेंचे रिकॉर्ड बरें ना, हे बरें ना, ते बरें ना, ते अशें आमचे वांगडा थंय हें करपाचें, अपमान करपाचें. सो तुमकां अपमानूय करता? अपमानूय करपाचें थंय, म्हणजे अशें तेंचे कॅरेक्टर बरोबर ना, हे बरोबर ना, ऑफिसरांक हे करपाचें. आंतरराष्ट्रीय कायदो महाविद्यालय हांगा नाकाच, मयेच्या ग्रामसभेत एक मतान थाराव. उदरगतीचे आड ना, मात सरकारान थळाव्या लोकांचो जमनीचो प्रस्न आदी सुटावो करचो, उपरांतूच सरकारी वा खाजगी प्रकल्प हाडपाचे म्हूण थळावे मिडिया मुखार. बेताळ भाटी ग्रामसभेत नव्या प्रकल्पांनी स्विमींग पूल बांदपाक विरोध करपाचो थाराव. वाठारात आदीच उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान खंय थाराव. मय ग्रामपंचायत भांगिली जी आसा तितून आज ग्रामसभा आनी जे पळय एक षडयंत्र चालू आसलें की हांगा इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज एक युनिवर्सिटी येवपाची आसा. हें प्रकरण जवळ जवळ म्हयनोभर चालू आसा. ही मय गांवची जी पंचायतीन सर्वे नंबर येता 67, 68, 69 आनी 72 जवळ जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जी आसा पळय त्या जाग्यान खंय येवपाचें आसा. हितून हे जे प्लेस आसा ती हांगासर जर पळोवंक जाल्यार सरकार मागीर जेन्ना पळय सर्वे सुद्दां जाल्यार ते सरकार मागीर आनी पयलीं गांवकारी जो गांव बसयल्लो आसा पळय त्या लोकांची विश्वासान ना घेतात, पंचायतीक विश्वासान ना घेतात. कोण तरी वयर बसता आनी सांगता की हांगासर हे येतलें म्हणून आमकां 100% डावट आसा की हांगासर खंयसर तरी प्रॉपर्टी डिलींग जावपाचें आसा, खंयच्या तरी प्रायवेट प्लेयराक ही दिवपाची आसा. आनी त्या खातीर आयज आमी ग्रामसभेक फूल सगळे जे गांवकारी जे आसा पंचायत मंडळ आसा पळय तेंच्यांनी हा प्रोजेक्ट आनी गांवांत मया गांवांत प्रोजेक्ट कशेंच येवपाचें ना हो ठराव पास केल्लो आसा. तेंचे सगळ्यांचे आभार. आनी दुसरोय ठराव केल्लो आसा जो पर्यंत ह्या मया गांवचो जो प्रलंबीत जो प्रश्न आसा सनताचो किंवा लँडाचो आसा पळय तो जो पर्यंत हांगासर सक्सेस जायना
किंवा त्याचो रिजल्ट लोकां पर्यंत मेळना तो पर्यंत मया गांवांत कसलोच गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट किंवा प्रायवेट प्रोजेक्ट घेवपाचो ना हे आमी गांवकरी सारके ठाम आसा. ही जी नवीन युनिव्हर्सिटी जावपाची ते 4 सर्वेनी लाखांनी जमीन ही लीज करून थंयसर एक कॉलेज येवपाचें आसा आनी ताका लागून मये गांवच्या लोकांचो एक विरोध आसा. आमचे मये गांवच्या लोकांचे अजिबात डेव्हलपमेंटाक विरोध ना. मयांत आमी अशें सुद्दां म्हटलेलें की एक स्मार्ट सिटी जावची, कांयच प्रॉब्लम ना. इंटरनॅशनल कॉलेजीत न्हू, इंटरनॅशनल हॉस्पिटलां येवची, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स येवचे, अजिबात विरोध ना. आनी हेका लागून आमचो असो विरोध की जो पर्यंत मयेचो पूर्ण प्रश्न सुटना, मयेच्या प्रत्येक मनशाक जो मनीस हांगासर रिफॅक्टेड आसा ताका आपलो हक्क मेळना, गोंयकार आनी ह्या स्वतंत्र भारतांतलो नागरीक म्हणून जो पर्यंत हक्क मेळना तो पर्यंत मये गांवांत कसलोच नवीन असलो इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट जो मयेच्या गांवाच्या उपयोगाचो ना किंवा मयेच्या लोकांच्या उपयोगाचो ना असो प्रोजेक्ट येवचो न्हू किंवा मयांत एक इंच सुद्दां जमीन लीज जावची न्हू. इतले मजगतीं बेतालभाटी ग्रामसभेत थंय येवपी नव्या प्रकल्पांनी स्विमींग पूल बांदपाक विरोध करपाचो थाराव घेतला. वाठारांत आदींच उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान थाराव घेतिल्ल्याचे थळावे सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हळदोणा रामतळे आणि साईनगरात कोमनीदाद जमनीचेर बेकायदेशीर तरेन बांदिल्लीं घरां मोडून उडयतले. हळदोणा कोमनीदादीचो नवो अध्यक्ष माल्विन फर्नांडिसाची शिटकावणी. सुप्रीम कोर्टाच्या वर्दी प्रमाण सगळीं 60 घरां डेमोलिश करतले म्हूण फर्नांडीस उलयलो. कोमनीदादचो नवो अध्यक्ष म्हूण वेचून आयल्या उपरांत फर्नांडीस उलयला. आता एक हांवें प्रॉमीस केल्या आनी केल्ली, whether I become president and I don't become president, whether they elect me or they don't elect me, one thing I will do, I will demolish all the illegal houses which are in Komnidad land. This is the promise to the Gaonkars I had given. Is today I am telling the media, whichever the house is standing, how much ever the old the house is, it will be demolished as per the law, as per the Supreme Court order. There are 2 places I will clarify: Sainagar, Ramtole. Both the houses, both the places, both the properties of Komnidad without any NOC. कोणेच NOC दिवंक ना तांकां, कांयच बरोवन ना. So I don't think so that will be standing. Total how many houses are there? More or less 60. More or less 60. So all will be demolished? Yes. If I demolish one, I have to demolish everybody. तिळारीचो कालवो फुटिल्ल्यान आसनोडच्या शेतकारांक खाजन शेतात उदक पुरवण जायना. फाटले 15 दीस शेताक उदक नाशिल्ल्यान शेतकार मिडिया मुखार. WRDत गेल्यार खंय एकलो दुसऱ्याचेर धुकलता. 60 एकर जमनीचेर आशिल्लीं शेतां खंय सुकल्यात. ह्या वेळार उदक पावले ना जाल्यार लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जातले म्हूण शेतकारांचो दावो. तिळारीचो कालवो फुटिल्ल्यान बार्देसांत उदकाचेर परिणाम. आसनोड्या शेतकारांची खाजन शेतां सुकल्यात म्हूण शेतकार मिडिया मुखार. सरकारी कचेऱ्यांनी गेल्यार एकलो दुसऱ्याचेर घालता. मात उदका पुरवणेचो विशय सुटावो जायना. ह्या वेळार उदक पावले ना जाल्यार लाखांनी रुपयाचे लुकसाण सोंसचे पडटले म्हूण शेतकार सांगतात. सरकारान लक्ष घालून उदकाचो विशय सोडवचो म्हूण शेतकारांची मागणी. 1950 चालू करता तेजे पयलीं बापूय गेली आनी आजूनय बी हे 2 वर्सां आपूण कोणासून तें करून घेता खताच्या हितून गरमी तितून सगळं सांगून ती पाणी ग्रीन दिसता म्हणून तो बरो आहा. पूण तो पिड्ड्या आला दीस जाले तांकां दीस 15 ते 20 दिसांचे लागून मोकळो जावंक जावो. 60 एकरा वयर आहा. 60 एकरा वयर आहा. आनी एका एकराक कमीत कमी 35-30 अशें तेजें पीक आसता. क्विंटल हे WRDचे म्हणटकीर आमी कांयच करूं शकना. आमकां ही येवंक ना आनी सी जावो कोण जावो तरी आमी काल बसून आमी भोंवता हांगर वयर WRD मुळगांव. तो म्हणटा आमी कितें करूं, आपूण म्हणटा ते म्हापशा पळयतात. वचत थंय आमकां म्हाजें हें सांगता कितें आपूण म्हाका लागना, ते म्हणटा म्हाका लागना. आतां आमी वॉटर सप्लायन गेल्यो, तेंच्यांनी बंदर घातला पूण तांकां थंय बंदर घालपाक लायट ना. तेंच्यांनी हाडून आपणाक उदीक ओडटात. आमी कितें करपाचें साहेबाक तें सांगपाचें तेमी आतां. आमकां उदीक ना जाल्यार 10-15 दीस जाले मायज जाले. कॅनल जेन्ना फुटला पळय कितें जाला म्हणटा आनी ते मेरेन आमकां उदीक ना. 3 ते 4 दिसांनी उदक पडूं शेता. सरकार शेतां करा म्हणटा आमी करता. आतां उदीक कोण दितलो आमकां, कोणा कडेन वचो? तो म्हणटा तेचे कडेन, तो म्हणटा तेचे कडेन, हो म्हणटा तेचे कडेन. कोणा कडेन आमी वचून आमी कायदो घेवचो हो तुमी सांगा. चारोडा खाजन जी शेतकार करता हांगा 100 एक शेतकार जे आसा ती एक सुमार ना एटलिस्ट
60 एकर जमीन आता जमनीच्या शेतां बरीच वर्सां करता, पण हालींच एक 14 दीस जाले माहीत जालें की तेंच्यांनी शेती लावपाक स्टार्ट केली आणि म्हाज्या फाटसून जी नदी आहा ती पार नदी, ह्या नदीचें उदक कमी जाल्या कारणान शेतान जी तेंच्यांनी जी रोपटां लायिल्ली त्यांची नुकसाण जावपाक सुरवात जाली, म्हणून शेतकार एकठावले ताका ती सुदारता. चिमला राष्ट्रीय महामार्गा लागीं PM एकता मॉल बांदतले. 20,000 चौखण मीटर जागेचेर 200 कोटी मोडून हो प्रकल्प उबारतले. केंद्र सरकारा कडल्यान ह्या प्रकल्पा खातीर 100 कोटी रुपयाचे अनुदान मंजूर जाला. तातूंतले 50 कोटी रुपया केंद्र सरकारान गोंय सरकाराक सँक्शन केल्यात. गोवा हँडीक्राफ्ट रुरल अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या यत्नांक आनीक घटमूट करपाक हो मॉल एक म्हत्वाचो घटक थारतलो. सध्या गोवा गव्हर्मेंट वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट करता थ्रू टुरिझम डिपार्टमेंट आणि टुरिझम बूस्ट कशें जावपा खातीर ह्या खातीर गोवा गव्हर्मेंट वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट करता. तशेंच जे लोकल आसा तेंचे खातीर नवे नवे कितें गावचें म्हणून एक नवो प्रोजेक्ट तो आसा तो म्हणल्यार एक एकता मॉल. PM मोदीची ही इनिशिएटीव जो एकता मॉल प्रत्येक स्टेटीन उबारता आणि लोकल जे आर्टिस्ट आसता जे मागीर लोकल मॅन्युफॅक्चर तशेंच मागीर रुरल जे लोक आसा थंयचे जे कितें करता तेंचे प्रोडक्ट्स करता तेंका एक प्लॅटफॉर्म गावचा म्हणून एकता मॉल ही इनिशिएटीव PM मोदीन घेतलेली आसा. आणि हे जे मॉल आसा ते प्रत्येक स्टेटीनी और प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांनी जायत आसा. जो गोंयान एकता मॉल जातलो तो जातलो चिंबल एरियेन, चिंबल मेर्शी एरिया आसा थंय येतलो. नॅशनल हायवे आसा तेच्या सायडीन जातलो सारको. एकता मॉल आसा जो गोंयच्या लोकांक फायदो जातलो तो म्हणल्यार जे लोकल्स आसा तांकां प्लॅटफॉर्म गावना, बरो प्लॅटफॉर्म गावना, तांकां ब्रँडींग आसा, जे प्रोडक्ट्स आसता पूण तांकां बरो एक प्लॅटफॉर्म गावना, ते खातीर हो एक मॉल आसता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट्स तितून स्टेट फंडेड आसता, थोडो फंडेड सेंट्रल आसता. हेतून कितें जाता म्हणल्यार तर जे लोकल्स आसा, जे लोकल आसा आर्टिस्ट आसता, तशें हँडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आसता तांकां प्लॅटफॉर्म गावना, तांकां ब्रँडींग गावना, तशें पॉप्युलरिटी गावना. सो हो एक मॉल तांकां स्पेस दितलो. तशेंच जे भायल्यान लोक आसा, जे भायल्या स्टेटी आख्या कंट्रीन जे भायल्या स्टेटीन लोक आसा थंय जे लोकल आयटम आसतले तांकां ब्रँडींग गावना, तांकां हांगसर स्पेस गावतलो. सो हो मेजरली जो मॉल आसतलो तो लोकल्सा खातीर आसतलो, लोकल ब्रँडिंगा खातीर आसतलो. सो एकता मॉल येवपाचो मेर्शी तेजे टोटल कॉस्टिंग आसतलें 201 कोटीचे, जितूंतले 100 कोटी आसा ते सेंट्रल गव्हर्मेंट दितले आणि 101 कोटी आसा ते स्टेटीन घालचे पडटले. ते 100 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंट दिवपा आसा, तितले जे 50 कोटी आसा ते फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट म्हणून सरकाराक ऑलरेडी येयल्ले आसा. आणि जो मॉल आसा तेजे ऑलरेडी काम टेंडर जाल्लें आसा, तेजें काम बेगीचे बेगीन सुरवात जातलें. स्टुडंटा खातीर मेर्शेंतल्यान चेतन गांवसा वांगडा शिरीष कुंकळकार. पणजे भाटल्यान उदका पुरवण करपी पायपलायन फुटली. हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी. लोकांच्या घरांनी उदक भरले. फ्रीज आणि हेर सामानाची उदक गेल्ल्यान नासेडी. थळाव्या आमदाराच्या नांवान शबय. आता पावस जाताना पावस नसताना असले जाल्ले कोण येऊन कुईना हांगासर काय पडलें ना, कोणाचें पडलेलें ना. आमचो कोण आतां आमचो MLA आहा तो MLA कोण ना तो आमकां खबर ना, कोण आहा बाबू शाह तेजी बायला ते आमकां खबर ना. की आतां जी कोण हांगाचे गेला पळय तेन्ना तेणें तोंड दाखोवन हांगा सारकें. आतां पयतलो कोण आमकां येवन आतां हांवें इंटरव्यू हांगा दिले रावन म्हणून तेंचे फुड्यान कितें जावपाचें आतां म्हाका सांग. जेनिफर है ना वोटिंग के टाइम को नमस्कार कर आती उसे कुर्सी देते बटाते सब करते, वोट लेती है बाद में कीर कर को पूछती नहीं उन्हें, आती ही नहीं उन्हें. 5 बरस कुछ आएंगे उन्हें अभी 20 जब उसको सीट देता जब भी चाहेंगे इधर नमस्कार बोलते. हमें क्या करने का, ऐसा तकलीफ में हमने आपको नहीं देगा. जीता भाई सबको फोन मारी, नीलेश कुमारी सबको फोन मारी, एक ले तो आए नहीं आए. अभी ये बरस वोट को आते उसको बराबर देते वोट. अभी तक कोई नहीं आया. अभी तक कोई नहीं आया. सर उदय सर एक ही आया. डांग केले होते बाहेर येतो रेला डांग भितर येयला सगळ्याकडे उदक, सगळ्याकडे सापड उदक. हेंगे रसा तेंगे रसा आमचे तो सगळे रूम पडला. आमकां रांदता मेळना काय ना. कितें म्हणून करपाचें, जेवपाचे भुरगे आहा कितें म्हणून करपाचें. हेंचे बाबडे लोकांची मिस्टेक कितें, हे बाबडे दिसाचे काम करून सांजचे पोट भरपाचे हे लोक मरे. तेंचे आतां तुमी पळया कशें घरांनी उदक गेलां आनी कितें जालां ते हाल जाल्या ते पळया तेंचे. हे पाणी तेंची मिस्टेकी खातीर न्ही. बाटल्या हांगासर आनी बाटल्या सकाळी 10 सुमार जी उदकाची पायपलायन आसा ती फुटलेली आसा आनी ती फुटून मागीर हांगासर जी घरां आसा त्या घरांनी उदक भरलेलें आसा. जवळपास 5-6 घरां भिजलेल्या, घरांतले सगळे सामान भिजला, जसे फ्रीज जावं आनी सगळे वस्तू त्यांची भिजलेली आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.